आमी जाणो हे सपनां सगळ्या जाणांक पडटात म्हणून, पूण देव ताचे कडेन उलयता, तो देवाक अणभवता. ताणें एक निसोण संवसारांतल्यान स्वर्गार पर्यंत वता ती पळयली आनी ताका अशें दिसलें की देव वयर जशे भाशेन हे आंज बुडवे वयर सकयल वता ते भाशेन देव, आनी देवान ताका मागीर सांगलें, पळय जें हांवें तुज्या शापायक सांगलेलें, अब्रामाक सांगलेलें, चोपायक इजाकाक सांगलेलें तें आतां हांव तुकाय सांगता. सगळे देश तुका दितलो आनी तुजी सगळी संस्कृत वाडत वतली. तो त्या अणभवांतलो उठटा आनी म्हणटा हो जागो आतां पवित्र, देव सगल्याक आसा. आमी आयकलां देव खंयसर आसा, सगल्याक आसा म्हणून आमी जाणो, आनी आमकां खंयसरूय तो अणभवंक मेळटा शकता. ताका लागून कृपेच्या आदारान भावार्थाचे दोळे तर आमकां उक्ते जायत जाल्यार खंयसरूय ताका आमच्यान अणभवंक जाता. आनी हे भाशेन ताका अणभवल्या उपरांत तो समाधान जाता आनी फुडें तो देवाचे कृपेच्या आदारान सगळें करूंक लागता. दुसऱ्या वाचपान आमी परतून पळयता, कृपेच्या आदारान तो अधिकारी आनी ती बायल दोगांय जाणां जेजूशी येतात आनी पळयात तो म्हणटा म्हजी धूव मेलेली आसा, तूं ये आनी तिका परतून जिवी कर, सो हात लाय तिचेर, ती बरी जातली. ती कितें म्हणटा, ती बायल 12 वर्सां रक्तपात जालेली, ती म्हणटा म्हाका कोणेंच आदार करूंक ना, पूण हांव तर ताच्या आंगोस्त्राचे कांट्यार हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. आनी ते भाशेन ती भावार्थान कृपेच्या आदारान भावार्थान येता आनी ती बरी जाता. जेजून तिका सांगलें भिवू नाका, तूं बरी जाली म्हणून. तांगेर गेल्या उपरांत ती मेलिल्ली आसली, सगळीं जाणां जाणो आसलेलीं, वेणू वाजयतालीं, रोखटालीं. तांकां सांगल्या उपरांत तें न्हिदलां म्हणून ती ताका हांसूंक लागली. पूण ताणें वचोन तिच्या हाताक धरलो आनी ती उबी रावली आनी सगळ्या जाणांक हें पळोवन ती अजाप जाली. पूण जेजून कितें सांगलां सगळ्या जाणांक, तुमच्या भावार्थाक लागून हें सगळें तुमचें सगळें घडलेलें आसा.